सगळीं आमी उबी रावया. बागयोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोन आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागयोन आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दूर दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगीत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बागयोन आंतून दुगेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कुंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे विंगीत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोन थांदून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनवती कर. आमेन. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाव आनी आमी एक. जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोंगी एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाव. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाव आनी आमी एक. जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या इश्टानो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जेजू, आमी पातकी, पातकाचे कुयदी. तूंच जा आमचें पवित्रपण आनी आमची स्वतंत्रताय. सोम्या काकलूट कोर. सोमिया काकुतकोर. जेजू, आमी भोव उत्सुक्त, पूण तुजी कृपा आमकां पुरो. तूंच जा आमचें बोड आनी गोठाय. क्रिस्ता काकलूट कोर. क्रिस्ता काकुतकोर. जेजू, आमचेच ओस्तुंगी जोडिल्लें प्रमाणीकपण आमकां नाका. तुजेर बावार दवरून बापातान फुक्याचें देणें कशें येता तें
प्रमाणीकपण आनी पवित्रताय आमकां मेळूं दी. सोमिया काकलूट कोर. Somia Kakutkor. सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार घालुया. प्रार्थुया. Sorvespora sasnacia deva, tuwem padłacia bagion dantoni, korea bawartaco uszar prosungdar, ani gorji akantang asrolianco tiras rokorun diloi. Taco partlaw korun, Jezuco partlaw korun kami shinkun, आणि सगळे आमच्या गोरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. जोनास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ आनी त्या नान वस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक पोरगोट कर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवंक निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोन नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो, थंय एक दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घाली. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गुरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोंडान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिनवासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोंडान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोंडानान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टी कर्तुबां सांडची. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली ती तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेनाका सायबा. सगळीं म्हणुया. खोल खोल खोणान पडला. तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेनाका सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो
तुवें जोर थाव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो पूण पातकाक बोगसणे मेळटा तुजे सोवें म्हूण सर्वेस्परा आमी बसतांव तुका जबाब आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेनाका सायबा ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारोनाची भरती इस्रायलाक आतां चोर नश्टपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तो एकलो जबाब आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेनाका सायबा सगळीं उद्गाराक उबो रावया Sorves pora, sorves pora, sorves pora, zoi zoi. Sorves pora, sorves pora, sorves pora, zoi zoi. म्हाका गुप्ती आयकतात तेन्ना ती सर्वेस्पराक जोय जोय देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी सर्वेस्पराक जोय Sorves pora, sorves pora, sorves pora, zoi zoi. Sorves pora, sorves pora, sorves pora, zoi zoi. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली ती सोमयाचें उतर आयकून ताच्या पांयां लागीं बसून रावली पूण मार्था घरच्या राटींनी भारी हारपीट जाताली ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तिका आनी परती पाडून सोमयान म्हणलें मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो आयज आमकां कितें भाशेन आमची चिंतना दाश्टी उस्के मेकळी रावया आनी देवाचेर पातयेवन जेवया ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो एक गुरुजी आसलो आनी ताका 3 शीस आसले आनी ह्या गुरुजीकूय त्या शिसांक एक अभ्यास दिलो एका कुडांत वचून मनन चिंतन करूंक मेडिटेशन देवा सांगाता वेळ सारूंक आनी हे गेले तिगाय शीस गेले त्या कुडांत रावले आनी मनन चिंतन केलें आनी दुसऱ्या दिसा ह्या गुरुजीन तांकां आपयलें विचारूंक कशे भाशेन तांचें मनन चिंतन जालां मेडिटेशन जालां वा तांचो वेळ देवा सांगाता कशे भाशेन तांणी सारला आनी एकलो शीस आयलो खुशाल जावन आनी म्हणूंक लागलो गुरुजी हांव 3 वरां मनन चिंतन करूंक बसलो मेडिटेशन आनी देव म्हजे लागीं उलयला गुरुजीन म्हणलें शाबास तूं म्हाका एक सांग त्या कुडांत कितल्यो पोंट्यो आसल्यो दिवे आसले आनी हो शीस चिंतूंक लागलो कितले आसले ते 2 गुरुजीन म्हणलें शाबास तशें जाल्यार खंयच्या दिव्यान ओ खंयचे पोंटींत देव आसलो तेन्ना तो चिंतूंकूच उरलो देव आनी पोंटींत दुसरो शीस आयलो खुशाल जावन गुरुजी हांव 2 वरां मेडिटेशनान बसलो देवा सांगाता वेळ सारलो आनी देव म्हजे हांव देवा लागीं उलयलो आनी गुरुजीनूय ताकाय शाबासकी दिली आनी म्हणलें तशें जाल्यार म्हाका सांग त्या कुडांत कितलीं जनेलां आसलीं आनी ताणें म्हणलें रोकडोच दिलो जबाब 2 जनेलां आसलीं आनी गुरुजीन ताका विचारलें तशें जाल्यार खंयच्या जनेलांतल्यान तूं देवा लागीं उलयलो तोय चिंतूंक लागलो आनी तिसरो शीस आयलो तो म्हणूंक लागलो गुरुजी हांव फक्त अर्दें वर बसला
मनान चिंतन करूं. आनी गुरुजीन विचारलें तशें जाल्यार तूं देवा लागीं उलोवंक ना. तेन्ना त्या शिसान म्हणलें म्हाका जाल्यार दिसना पूण दुबाव विरेत देव म्हजे लागीं उलयला. म्हाका खबर ना कितलीं जोनेलां आसात त्यो कितल्यो पोंट्यो आसात त्यो, पूण हांवें जाल्यार म्हज्या काळजाचें जोनेल उगडलें देवाक, देवाचो आवाज आयकूंक, आनी म्हज्या मनाची पोंटी हांवें पेटयली. आनी देव म्हजे लागीं उलयलो. कित्याक? म्हज्यो सगल्यो हुस्के कोती हांवें ताका दिले. ही जोरी तर काणी गुरुजी आनी शिसाची. ह्या तिसऱ्या शिसान आमकां एक व्हड देख दवरली. हुस्के कोंती जिवितांत आमचो भाग. सगळीं हुस्के कोती दाश्टी काडटात. आयज कोण ना जाल्यार कोण हुस्के कोती आवय हांव वेळार मिसाक पावतलो, म्हाका बेगीन उठोंक जाय, ह्यो हुस्के कोती आसात. हुस्के कोंती ओ आमी म्हणटात उत्सुकताय मनशा भितर आसा, पूण ती एक एकदां फुडाराक मुखार कितें जातलें तें चिंतून आदी फुडेंच आमचे भितर भिरांत घालता. म्हजो शर्माव कसो जातलो, म्हजें वाचप कशें जातलें, ही उत्सुकताय. आनी ह्याका लागून आमचे भितर जी नाका जाल्ली भिरांत येता तेन्ना आमचें जिवीत एके भाशेन हालता. आतां गंभीर उत्सुकताय आसा जंयसर मनशाक केरीत भाशेन वखदांचो आनी दोतोराची सल्ला जाय पडटा. कित्याक? ही उत्सुकताय हे हुस्के एके भाशेन डिसऑर्डरान शिफ्ट जातात. मनशाक भिरांत येता मनशाची वस्तूची, ताका म्हणटात फोबिया. दुसरेच भाशेची भिरांत पॅनीक डिसऑर्डर. लोकां मदें भोंवतना ताका भिरांत दिसता लोक कितें म्हणटलो. सोशियल एन्झायटी डिसऑर्डर. आवय हांव मेळो जातलो, कितें जातलें. ऑब्सेसीव कंपल्सीव डिसऑर्डर. आनी कसलोच एक गंभीर उपयोग जालो जाल्यार तोच त्या उपयोगाची भिरांत परती परती येता. पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर. आनी ह्यो उत्सुकतायो मनशाक जायत्यो आड करतात. म्हणल्यार मनशाची भलायकीच पिडार करता. पूण चालत्यो आसात ज्यो आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी उत्सूक जाता वो हुस्क्यान भरता. आयज किरीत भाशेन आमकां उलोवंक उत्सुकतायाचेर नियाळ करूं. कसली उत्सुकताय गरजेची, उत्सुकताय आसप वायट काय? आमकां गोंयकारांक म्हणलेलीं आसात आमी सुसेगाद म्हूण. आनी सुसेगाद म्हणप हाचो एक दुरुपयोग जाल्लो आसा. दुसरोच अर्थ घेतात. सुसेगाद म्हळ्यार तांकां आनी कांयच परवा ना, लेथार्जीक, जोरगी कशी म्हणून. ना, आमचे पुर्वजांनी आमकां देख दवरल्या. आमचे पुर्वज कश्टी जिवीत जियेताले आनी तांकां सुसेगाद कित्याक म्हणटाले? ते आपलो वावर बरे भाशेन करताले, दुसऱ्यांक बरेपण दिताले आनी शेवटाक देवाक दिनवासून जिवीत तशें सारतालें. कितें जातलें, म्हजे वावरा वयर कितें जातलें, कितें जोडूंक जाय, कितें हाडूंक जाय, हें तांकां. आपलें जिवीत बेस बरे भाशेन जियेले, देवा आनी पेल्या सांगाता पेल्याच्या संबंदांक बरेपणान जियेले. हें सुसेगादपण. तर कसली उत्सुकताय वायट काय? पयले सुवातेर आमकां बागेवन पावलो म्हणटा हुस्क्या विणे जिवंक उलो मारता. फिलिपकारांक बरोवन 4 आवेस्वरांत 6 वडीन तो म्हणटा हुस्क्या मेकडें जिवीत जिवंक जाय. तर हुस्क्या मेकडें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां केरीत भाशेन थोडो तरी हुस्को गरजेचो. कित्याक? आमच्या जिवितांत हुस्को ना, एन्शियस आमी जोरी तर ना जाल्यार आमचें जिवीत शेडमोडें जातलें. काम करूंक जाय तें जातलें. एके भाशेन लेथार्जीक जिवीत जातलें, जोरगीचाण येतली. मातशें तरी उत्सुकताय आसूंक जाय. पूण जी उत्सुकताय आमचे भितर नाका जाल्ली भिरांत हाडटा आनी तेन्ना आमचो संबंद दुसऱ्या लागीं आनी देवा लागीं तुटता तेन्ना ती उत्सुकताय वो तो हुस्को वायट. कित्याक? आमी त्या हुस्क्यांतूच बुडलेलीं आसतात आनी मनशां लागीं आनी केरीत भाशेन देवा लागीं वेळ सारूंक चुकतात. ही उत्सुकताय भायर काडूंक आयचो सेवादूर आमकां उलो मारता. कित्याक आमी देवा हुस्क्या मेकडें जिवीत जिवंक जाय? कित्याक?
आमकां मुन्याचें पुस्तक म्हणटा 3 आवेसुरान 5वी ओळ सगल्या काळजान देवाचेर पातयेवन रावात कित्याक देव सोर बोलिश्ट ताचेर पातयेवन जिवीत सारूंक केरीत गरजेचें ओय वयर सकयल जाताच पूण तो शेवटाक सगलें बरें करतलो हो आमचो भावार आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया आयच्या शिव वर्तमानान जरी तर आमी पळयल्यार जेजू एका घरान वेता तें घर ताका अनवळखी न्हय तो जाणा आसलो की ताची इश्टां लाजाराचें घर मारियाचें घर मार्ताचें घर आनी मार्ता बरे भाशेन हॉस्पिटॅलिटी दाखयता जेजूक येवकार दिता आनी ताका हो सोयरो कसो म्हूण ताका कितेंय तरी तयार करूंक सोदता आनी ती कुजनातूच हारपीट जाता पूण दुसरे वाटेन मारिया आसा ती जेजू लागीं बसता मार्ता जरी तर हारपीट जाता मारिया जेजू फुड्यान बसता आनी शेवटाक मार्ता कंप्लेन्स घेवन येता तुका बरें दिसता हांव इतली कुजनांत हारपीट जाता ती सगलो कारबार म्हजेर आसा आनी तिणें पळय ती हांगासर तुजे फुडें बसल्या तिका सांग म्हाका आदार दी म्हूण कित्याक शेवटाक ताकाय जेवंक दिवंक जाय जेवण ना जाल्यार कोण करतलो पूण जेजू तिची उत्सुकताय तिच्या जिवितांतले हुस्के हारपीट जाल्लें जिवीत पळयता आनी तेन्ना जेजू म्हणटा कित्याक तुका इतल्या वस्तूंची दाश्टी ओय गरजेची ती पूण कित्याक पयलो आनी बरो वांटो तो मारयेन विचून काडला आनी तो म्हणल्यार म्हाका म्हजे सांगाता वेट सारप म्हाका आयकप मार्तान कितें केलें मार्ता येवन जेजू लागीं उलयली पूण मारिया जेजू कितें सांगता तें आयकोंक बसली हो फरक कित्याक मार्ता हारपीट जाल्ली देखून तिका दुसऱ्यांक वेळ दिवंक मेळोंक ना किरीत भाशेन देवाकूच वेळ दिवंक मेळोंक ना ती आपुणूच उलयली आमी ते काणयेन पळयलां तिसरो शीस देवाक आयकता मारिया देवाक आयकली जेन्ना आमी उत्सूक जातात तेन्ना आमी दुसऱ्याक आनी आयकना आमी आमकांच आयकतात कित्याक ही उत्सुकताय हुस्को आमच्या जिवितान इतलो जाता की दुसऱ्याक वेळ दिवंक दुसऱ्याचें आयकोंक देखून आमकां वेळ मेळना हो म्हत्व दिनात पयल्या वाचवान तसली एक उत्सुकताय आसली जोनास प्रवादी देवान ताका विचून काडलो निनिवे शारान वचून आपले पोरजेक तांचें जिवीत बदलूंक पूण तो उत्सूक जालो हुस्क्यान बोल्लो म्हजे लागीं जातलें निनिवेचो लोक म्हाका मानून येतलो म्हजें आयकतलो आनी तो जायते पावटी हो उलो सोडून वचूंक सोदता पूण देव कसले ना कसले उपाय घेवन ताका परतो हाडटा आनी शेकी तारवा वयलो ताका उडयतात आनी मासली ताका गिळटात तें आमी कालच्या वाचपांत आयकलां तेन्ना ताचें जिवीत बदलता तेन्ना ताका दिसता देव खऱ्यांनीच म्हजे सांगाता आसा कित्याक हांवें उत्सूक जावचो हुस्क्यान बरसो देवान जरी तर म्हाका विचून काडला तो सगलें मांडावडीन घालतलो आनी आमी पळयता आयच्या वाचपान कशे भाशेन पोरजा निनिवेची पोरजा ताचें आयकता राजाच आयकता आनी जिवीत बदलूंक सगळे उपाय घेता जावं ते उपास करून मागणे करूं कित्याक देवाचेर तो पातयेलो सगळीं उत्सूक जातात इवन व्हडली नांव वस्ती सांतां उत्सूक जाल्लीं हुस्क्यान बोलोवलीं आमी म्हणटात बागेवन बाळकाचे बागेवन तेरेजा ताकाय एन्जायटी येयल्ली सेपरेशन एन्जायटी डिसऑर्डर म्हणल्यार जेन्ना ताका फामिली कडसून ते कोयतान गेले ताका जायतो उगडास येतालो घरच्यांचो भिरांत कशी येताली पूण ह्यो हुस्को ताणें ह्यो कोंती ताणें देवाक भेटयलो आज तें पवित्र सभेचे दोतोर म्हूण पाचारतात तिका आफॉन्सस लिगोरी हो भाग्यवंत जाणें आमकां नैतीक शिकवण दिली मॉरल थियोलॉजी तोय बी आपल्या जिवितान ऑब्सेसीव कंपल्सिव डिसऑर्डर परतून कितें केल्यार म्हाका वायट जातलें हांवें हें केल्यार पातोक जातलें तशें केल्यार पातोक जातलें हें ताच्या मनांत आसलें ही कोंती चड आसल्यो त्यो ताणें देवाक भेटयलो भाग्यवंत आज फावस्तिनाची परब समरमता फावस्तिना जी देवीक काकलूट पुराय संवसाराक दिली देव काकुटीचे संदेशकार जाले तेवूय बी आपले हुस्के कोंती देवाक भेटयलो देवान जेजून ताका विचून काडलें आनी हेच देवीक काकुटीचे संदेशकार जाले सगळ्यांनी हुस्के कोंती देवाक भेटयलो कित्याक
पेद्रू म्हणटा आपले पयले चिटीन 5व्या वेसवरान 5वी वडी तुमचे हुस्के कोटी ताचेर घालात. मातयेव म्हणटा शिव वर्तमानांत 6व्या वेसवरान भिवू नाकात. आयज आमकां उलो पयले सुवातेर देवाचेर पातयो सगल्यांक आमकां हुस्के कोणती आसा. म्हजें काम कशें जातलें, म्हजो कुटूंब कसो जातलो, म्हजे पासून मागूंक जायते हुस्के कोणती. आनी आयज तेच हुस्के कोणती घेवन आयल्यान बागेवन आंतोनीचे विणवणेन देवान ते साकार करूं. आयज पयलो चुलो देवाचेर पातयात. हुस्क्या कोती मेकडें जिवीत जियात. कित्याक देव सोर बोलिश्ट कसलेय ना कसले जावं ते म्हजे भलायकेक लागून, म्हज्या वावराक लागून, म्हज्या जिविताक लागून, म्हज्या संबंधाक लागून देव ते सगळे आपल्या हातीन करतलो आनी बरें करतलो. दुसरे सुवातेर खेरीत उलो आमच्या वावरा बाबतीन हुस्को. वय हुस्को आसप गरजेचें. कित्याक आमचो वावर बरे भाशेन जावंक जाय. हे वावरा वरवीं बरेंपण दुसऱ्यांक घेवंक जाय. पूण एक पावटी वावराचो इतलो हुस्को सगळे कमोवंक, दौलत कमोवंक आनी ते बाबतीन त्या संदर्भांत हांव म्हजे फामिलीक देखून वेळ दिना. एके भाशेन देवाक देखून वेळ दिना. इतलो कामान बुडलेलो आसा. वय बेगीन पावूंक जाय, काम करूंक जाय. म्हज्या भुरग्यांक वेळ दिना, म्हज्या गोरकांनीक गोरकाराक वेळ दिना आनी एक भाशेन देवाकूच वेळ दिना. कित्याक म्हाका लुकसाण जाय, म्हजे क्रेडिट्स देंवत, हांवें करूंक जाय, काम करूंक जाय. हुस्को देव म्हणटा मारता उलो मारता ते भाशेन कित्याक दासती बरो तो वांटो विचून काड. कित्याक हांव तो सगल्यांक समाधान दिता तो. आनी तिसरे सुवातेर खेरीत भाशेन तरणाट्यांक उलो करियराक लागून, कामाक लागून, संबंधाक लागून, रिलेशनशिपाक लागून जायतो हुस्को दासटी. इवन ते सगलो हुस्को सोशल मिडियाचेर दिसती पडटा. म्हज्या फोटवाक कितले लायक्स, कितले कमेंट्स, कोणें म्हाका वायट कमेंट दिला जाल्यार हुस्को आवयस बरो तो घालूंक जाय. आनी हे हुस्के उपरांत वायट ओगुणांत सांपडटात. जावं जेन्ना टेन्शन येता, म्हाका अशें जालां तशें जालां म्हणून हे हुस्क्यांक लागून मनीस एक भाशेन सबस्टन्स एब्यूजाक लोपता. जावं ते सोऱ्याक, गुंगी वखदांक वो सिगरेटीक त्या पासून हे हुस्क्याचेर ताबो दवरूंक, हे हुस्के सगळे देवाक भेटोवंक खेरीत आमकां उलो हो जेजू जो आमकां बरवंसो दिता हुस्क्या मेकळी जिवीत जिवंक ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताचे लागीं दर एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मळ्यांत उर्बेन आनी काळजीदारपणान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. सरकारी अधिकाऱ्यांनी देवाच्या मळ्यांत आपूण कारभारी म्हूण जाणो जावन सोमेस्ता सभे मोग आनी हुस्को दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या प्रिती सेवेच्या जिविता उद्देशी देवाक उपकारी आनी विस्वासी मनांत फाव पुरत्या फॉलांचे दान भेटोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. ह्या मिसांत इतेसांव भेटयला जो डिसुजा जो आपलो वाडदीस मनयता ताचेर तशेंच आमा समेस्तांचेर बागियोंत आंतोनीचे विणवणेन बापान आपलो सुभ आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. दयाळ बापा आमचे सगळे हुस्के कोणती भिरांती याखान तुका ह्या वेळार भेटयला. ते कालतिकायेन मानून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
यादनी कुंडो समोर पिता आमची मोना समोर पुया आत्मिक कुंडो तयार करता कळसा आमची तयार करया यादनी ताका रोसपेट होयता आमी आमची जीण पेटोया क्रिस्ता रगत तोकून दिता पियोक आमी आयती जावया म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सूर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता शेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरादाय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ही आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नांवीं येता तुका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोर जातात आनी दिमी घालची आपले हिंच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घ्या आनी खाया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोर पुंची तीच पोरीं जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस्त घ्या आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रोगो पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून तें वारोतोलें हें म्हज्या उगडासा कोरा Bavartaco porgotuia Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা Gesù
नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर हाजीर आसल्यांची कोण नोकरी सोदतात कोण पिडींत आसात कोण जिवितान हुस्के धास्ती घेवन आसात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण हांवें मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागयोन दोरनुता बागयोन आंथून बागयोन फावस्तिना आनी सोर काळी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोडवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणटाना किरीत भाशेन उस्क्या मेकळें जी नाका जाल्ली आमच्या जिवितान भिरांत हाडटा आमचो संबंद देवाताय आनी मनशाताय तोडटा ती पयस करूंक देवाचेरूच पातयेवन जिवंक हे मागणी आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सदां घाल तुमची सोवें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिणी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांत ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमयन्यांक अशी जातली मांडावळ एक यादनीक हांगा दितलो आनी एक यादनीक मोदें दितलो दोन वळी करून येयात आनी मागीर दोनूय लादांनी वसात मोदेंच येवचें न्हय सारकी लायन फॉलो करून तशें वसात
जेजूक आमी शेवूंक वेतना आमी गायन करुया. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय जेजू. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय जेजू. दिसता तो वोडो, दिसता तांबडो सोरो, शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय जेजू. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय जेजू. दिसतात सादी मनशां, जाणटी आनी नेणटी, भोगतां जेजूची कूड तिचे जिवे सांदे. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय जेजू. बावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगूंक आमकां जागोय. प्रार्थया. सोड पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयून आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड संत अंतोनी भोगता फिरग्याची कुळीच्या तुझ्या ग्रंथार खेळटा पावलो जेजू राजा. तुझ्या ग्रंथार खेळटा पावलो जेजू राजा. सांत दोनी भोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा 14 कोण भोगता आंबा प्याच्या गारा
राजा